दीस आयचो व्हड खोशयेचो, मिलाक सायबिणीचे पोरपेचो, नोमान तुका मोर्चेकारांचो, गुतला तुरो आमच्या मागण्यांचो. माय तूं आमची, काळजी तुका ल्हान व्हडांची. जेजू ताय आमची कोरता विणवणी, तुज्या देण्या खातीर ह्या मिसान देवाची कोरता वाखाणणी. मोगाल भावा भयणानू, नोवेनाच्या फाटल्या 9 दिसांक तरेकवार विशयांचेर लक्ष घालून भावाट कोलावन आमची ओत्मीक तयारी आमी केल्या आनी आयज व्हडा आनंदान आमच्या आस्कान्नीची मिलाक सायबिणीची परब आमी समोर ओंपतांव. आयचे परबेचो विशय मारिया देवाचे कुशेक होय म्हणटा. वच आनी तुंय तशेंच कर. तरणे पिरायेचें फुड्यांत व्हड आव्हान आसलें उबें. असल्या वेळार कालत्या काळजान देवाचेर पातयेवन ही आसा हांव देवाची चाकून अशा जबाबान मारिया बोडव्यान कोळीत केलेल्या देवाचे कुशेक होयकार दिता. सायबीण माय, जिका आमी मोगान मिलाक सायबीण वो ओचोरयांची सायबीण म्हूण पाचारता, ती आमची मागणी देवा थंय उबारता आनी सोबार देण्यांनी आमकां ती बोदता. देवाचेर पातयेवन ताचे कुशेक होयकार दिवंक मारिया आमकां नमुनो. तर मिलाक सायबिणीचे मोजोतीन देवाच्या कुशेक आमी देवाची खुशी आमच्या जिवितान ओळखूंक ताका होयकार दिवंक दर एका मोर्जेच्या भावा भयणांक ह्या परबेच्या मिसांत आदार आनी कृपा मागुया. मारिया कोण परी देवाचे कुशेक होयकार दिलो हो ल्हानसो देखावो चलचित्राच्या आदारान पळोवन परबेच्या मिसांत वांटो घेवंक आमी तयार जावया. Hail, thou that art highly favoured. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favour with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom
there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. भावा भयणानो, आमी मोर्चेचीं फिरगोसकारां, सायबीण आमचे आस्कारनीची परब आमची फिरगोचेन आनी केरीत भाशेन कोरोना व्हायरसाक लागून लॉकडावन जाल्ल्यान जावं TV, केबल वा मोबायल हाचेर वेल्यान आमच्या घरांनी समोर ओंपतना मिसाक सुरवात दिवंक आमी सगळीं उबी रावून गीत गावया सर्वेस्पराच्या मंदिरान गायनाच्या झेल्यार अंक A29 पान 15. नावी सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भावा भयणानो, आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी आवय बापायचें, वडिलांचें, भाव भयणीचें, इश्ट मित्रांचें वा हेर मनशांचें जायतें आयकता वो आयकूंक सोदता. मारयेन सदांच देवाचो ताळो आयकलो आनी सदांच देवाचे कुशेक वय म्हणलें. आमी मारये भाशेन देवाचो ताळो आयकूंक आनी देवाचे कुशेक वय म्हणूंक तीच मारया आमकां दर एकल्याक उत्तेजन दिता. देवाचो ताळो आनी देवाची कुशी आमी मागण्यांतल्यान, पयत पुस्तकांतल्यान, मिसा भेटेंतल्यान तशेंच वेगवेगळ्या परिस्थितींतल्यान आयकूंक
आनी ओळखूंक मिलाक सायबिणीक फुडें घालून देवाचो आदार आमकां दर एकल्याक मागुया. आमची आस्कारीन सर्गीची आवय जिका आमी मिलाग्र सायबीण म्हूण पाचारता, आयज तिची दोबाजीक परब आनी सुरवातेच्या उतरांतल्यान मी सादींच आमी आयकलां आमचे पासत ती विनवती करता. आयज 5वो आयतार कोरेज पास्कांच्या काळाचो जेजूच्या जिवंतपणाच्या काळार आमी आसा आनी जेजू जिवंत जावन ह्या नव्या जिविताक आपली आवयकूय व्हेली आनी आयज ती सर्गीची आवय न्हय स्वर्गारूच आसा ती आमचे मदें आसा आनी आमची विनंती बापा मुखार घालता, आमच्या सुखा दुखांत वांटो घेता. ही सर्गीची आवयक आयज आमी मान दिताना जायते फावट तिची देख आमी घेवंक ना. तिचे भाशेन देवाची खुशी आमच्या जिवितांत फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक ना. जाता तितलें आमी चिंतलां, आमचे खोशयेक आमी चड महत्व दिलां आनी हे भाशेन देवाची येवजण आमच्या जिवितांत तिचे भाशेन शार्ती पावोवंक आमी चुकल्या. या आनी ह्या साबार चुकीचें कालतीकायेन बोक्षणें मागुया. हांव पातकी सूर पुर्विदा देवाक आनी तुमकां तुमकां बाबा बाबा भयणानो भयणानो, म्हजो सगळ्यांक सगळ्यांक सारून सारून सांगता, मनान चिंतून चिंतून तोंडाक सारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत पातयेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Eklos tu Ishmo, eklos
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, तूं आमकां दिसोनाय आनी तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां फावना. तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितान आनी सगळ्या ताच्या उतरान आनी करुण्यांनी तुकाच आमी पळयता आनी आयकता. कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत जेजू तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश. तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक, तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपान तुजे खुशे प्रमाणे जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. सिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जिदेव दुसऱ्या जिदेवांचेर गुणगुणूंक लागले. कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या सिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हळें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावा भयणानू तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातान सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्याक आनी देवाचें उतर परगडच्या कामांक लायतले. ही येवजण सगळे सभेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेबाक विचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोटाक, पार्मेनासाक आनी आंतियोकीच्या 9 शिसा निकलोआक. हांकां तांणी धर्मदुता मुखार व्हेले आनी हांणी मागणी करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुष्कळ याज्ञिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी हे भाशेन गावून दितले. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवू तुजे प्रीती. सगळे म्हणया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवू तुजे प्रीती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उल्हास सोडा. प्रमाणीक काळजाच्या मनशान असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजून ताका दिनवासा, दातारांची किनोरी धरून ताका सद्गीता गाया. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवू तुजी प्रीती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळी ताची कर्तृत्वा विश्वासीपणाची.
निताने प्रामाणिकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपट बोलला जबाब जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुझी प्रीती सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विश्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो तोच तांकां दुखोड्याच्या काळार दान दितलो जबाब जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुझी प्रीती वागियोन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप प्रितीच्यान स्वामी जेजू जिवो फातर मनशांनी परो घाल्लो पूण देवान विचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातर तर ताचे सोरी येयात अशें तुमी जिवे फातर कशें एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानता तसले आत्मीक योद भेटूंक एक पवित्र यादनिकी कूळ घडटल्यात कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलोलें आसा पळयात सियोनांत हांव एक कोनशा सोंदीचो फातर घालतां हांवें विचून काडलोलो आनी मोलादीक फातर तो जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटोवचो ना म्हणजे तुमकां विस्वास दवरतल्यांक तो मोलादीक पूण विस्वास देविनात तांकां तो बांदप्यांनी परो घाल्लो कोनशा सोंदीचो फातर जालो आनी मनीस आदलून पडटा तसलो फातर मनशांक सोकला उडयता तसलें खडो सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं लुका परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत
देवान गाब्रिएल दुताक एके आखवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्याक तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आखवारीचें नांव मारी आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सोमी देव तुजे थंय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तर तुका देवा थंय कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस्त जातेली आनी एका पुताक प्रस्तूत जातेली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले. आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन दोनी देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच पासत तुजो जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथ तिणेंय जाणटी पिरायेर एका पुताचो गर्भ संभोवला आनी वाचटी म्हणटाले ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, या सावन देवाची चाखून तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें सवें जावं. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमचे आस्कारीन, आमच्या गांवची आस्कारीन सुर्गीची आवय, जिका आमी मिलाग्र सायबीण म्हूण पाचारता, दोबाजीक परब आमच्या गांवांत आमी करता. वर्सा भाशेन ह्या वर्सा ती आमकां हे पिडेक लागून, कोरोना हे पिडेक लागून ती करूंक जायना. वर्सा ह्या दिसा आमी ही गोरज बरोवन वताली, बायल्यांत मिसाची भेट भेटयताले. ह्या वर्सा तें ना, ही गोरज खाली आसा. बांक रिते आसात आनी ह्या रित्या बांकांक मीस आनी सेरमांव आमी करता. आमकां हे परबेंत वांटो घेवंक जायना, पूण आमी निराशी जावपाची गरज ना. आमकां यूट्यूब हें माध्यम आसा, ताचे वरवीं ह्या वेळार आमी सगळीं ह्या मिसांत तेच उमेदीन आमच्या घरां लागीं रावून, आमच्या घरांत रावून एक एक कुटुंब कसो बराबर ही मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. निराशी जावपाचो दीस न्हय तो, वांटो घेवंक जायना म्हूण हें माध्यम आसा यूट्यूब. डायरेक्ट ताचे वरवीं हें मीस हांगा चलता, तुमच्या घरा तुमी पळयतात. सगल्यांक आयच्या फेस्ताची तुमकां हांव परबीं दितां आनी सुर्गीच्या आवयची शुभा बेसांवां मागता. आनी जें कितें ह्या संवसाराचेर, आख्या संवसाराचेर भिरांत हाडल्या हे पिडेन, ते पिडेंतली ही भिरांत आमचे वयली पयस कर म्हूण आयच्या दिसा आमी खेरीत भाशेन मागुया. तेंच करपाक सुर्गीची आवय आमकां आसा. आयज आमी येदो व्हडलो तिका मान दिता. सायबीण माय कितलोय आमी मान दिलो जाल्यार तो कमीच उणोच. दर दिसा तिचें फेस्त आमी केलें जाल्यार तिचो मान तो उणोच. दर दिसा तिच्या नांवान आमी पुरसांव काडलें व्हडलें आख्खो गांवभर, तरूय पूण तिका मान तो उणोच जातलो. कितली भक्ती केली जाल्यार तो मान उणोच, इतलो तिका मान आसा. पूण आयज आमचे मदें आसात
जाय ते जाण तिका मान कित्याक दिवंक जाय काय म्हणटा. तुमकांय असले मनीस मेळ्ळ्यात आसतले. खंय आसा बायबलाचेर तिका मान दिवचो म्हण कोण सांगता? कित्याक तिचे लागीं मागूंक जाय, कित्याक तिचेशी वचूंक जाय, कित्याक तिका तिची नवेनां करूंक जाय, तेर्स करूंक जाय, खंय आसा हें बायबलार? बायबल सांगून आमी म्हणटा अद्दे बोल्लेले बुडकुले असले जायते आसात. बायबल दाखयतात आनी घुस्पायतात लोकांक. आनी लोक एका काळार ही भोक्ती सायबीण मांयची कोत्ताले, इतली भोक्तीपणी ती फेस्तां बरोबर करताले. आयज सायबीण मांयचेर विसर घातला, मान दिना, ना म्हणटात मान. पकड बाबणी न्हू, सायबीण मांयक मान आमी दिना. देवान पयलो तिका मान दिला. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत ते आमी आयकलां 6व्या म्हयन्यान देवान गाब्रियल दोताक एक आंकवारी सुरी धाडलो. आनी बोडव्यान कितें म्हटलें तें आमी जाणा. 9 मान कुरपेन बोल्लेली. बोडव्यान ती आपल्या बोल्सांतलीं उतरां सायबीण मांयक सांगूंक ना, देवान सांगलेली. तो रेकाद घेवन आयला, एक पोस्टमॅन कसो. देवान तुका सांगलां, तूं कुरपेन बोल्लेली म्हणटो देवान तिका पयलो मान दिला. आयक तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. देवानूच तिका पयलो मान दिला. तो देवान मान दिला जाल्यार आमकां कितें आसा? दुसरें आमी मातशें मुखार फुडलें वाचप तर आमी वाचलें एलिझाबेथीक भेट करून सायबीण मांय गेल्ली. थंयसरूय एलिझाबेथ तिका मान दिता. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली. आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें वस्तुऱ्यां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हणटकूच देवान तिका बोडव्या वरवीं पवित्र म्हटली, मान दिलो. आनी पवित्र आत्मोय भागीवत एलिझाबेथीच्या तोंडांतल्यान तिका मान दिता. वस्तुऱ्यां भितर तूं सुदैव तुजे कुशीचें फळ. तो देव बाप मान तिका दिता, पवित्र आत्मो तिका मान दिता जाल्यार आमकां साद्या मनशांक दिवपाक कसली आडकोड आसा? आनी जें तिचें आमी देवसांव कोत्ता देखीक तेर्स हो बायबलांतलोच. देवाचेंच उतर तें नियाळटा आमी. म्हणटकूच सायबीण मांय कित्याक मागूंक जाय, कित्याक तिचेशी तिका कसली पदवी आसा असले विचार करपी जे बिलिवर वो आनी कोण प्रोटेस्टांत जायते जोमे आयज उत्पन्न जाल्यार लोकांक घुस्पायतात आपल्या वाटेन ओडून. आनी आमी अद्या बुडकुल्या फाटल्यान आमी धांवून येसुर्गीच्या आवयक आयज अपमान कोत्ता. बगाड भावपणी न्हू, हें सोबीत मागणें नोमान मोरी भागीवत थॉमासाकीन 40 दीस खंय ताणें ताचेर प्रवचन केलें इतालीच्या गांवांत. 40 दीस. म्हणटकूच इतली हे नोमान बरी मागण्यांक शक्ती आसा त्या बायबलांतलेंच उतर तें, दुसरें बोल्सांतलें कोणें घालूंक ना. आनी दुसरो भाग नोमान मरयेचो आमी म्हणटा तो भागीवंत मरये देवाचे माय आमचे खातीर विनंती कर. हे मागणें सायबीण माय लागीं आमी मागता. सायबीण माय आमचे बाचो विनंती कर. हे मागणें खंय युरोपाच्या गांवांत असलीच वशाची पिडा आयिल्ली आनी लोक पटापट मोत्ताले. आतांच आसलेलो थोड्या घडयेन मोत्तालो. आनी ह्या आकांताच्या वेळार कोणाक उलो मारतले? मनशांक सांगल्यार मनशाची गॅरंटी ना. माग म्हणो आमी माग सांगता म्हजे पासत माग. ह्या खातीर तांणी तांकां एकूच आसरो मेवलो सायबीण मांय. तिका तांणी उलो मारलो. ते दुसरो भाग नोमान मोरयेचो तें मागणें विनंती. जशें आमी एकामेकाक सांगता म्हजे पासत माग, हांव पिडेंत आसा, म्हाका सिर्वीस जाल्या पुरो म्हूण माग, म्हजें कितें काजार थारला आनी कितें बरे भशेन जाल्या पुरो माग. एकामेका लागीं मागता. सायबीण मांयक सांगपाक कितें जालां? म्हणटकूच सर्गीच्या आवयक मान देवान दिला, पवित्र आत्म्यान दिला आनी आमकां दिवपाक आमचें तोंड धरोंक ना. आमी चॉकलेट खाता गोस्ताची आमची मिशेल फेर्रेरो वो चॉकलेट कंपनीचो व्हडलो धनी बिलियोनेर. त्याची वर्साची जोड 23 बिलियन. इताली देशांतलो तो. 1946
ह्या वर्सा ही कंपनी ताणें हेझलनट चॉकलेट कंपनी ताणें घडली आनी ताचे जायत्यो मागीर ताचे ब्रँड दुसरे आसात. मॉन्चेरी आसा, किंडर एग्स आसा, फेरेरो रोशर आसा, फिएस्टा आसा, पॉकेट कॉफी ट्रीट्स ही ताची कंपनी. आनी येदो व्हडलो गिरेस्त मनीस इतालीचो तो म्हणटा ताची 50 वर्सां ते कंपनी जी जाताली हेझलनट ही कंपनी जी फेरेरो, तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, द सक्सेस ऑफ फेरेरो वी ओ इट टू आवर लेडी ऑफ लूड्स. ह्यो सगळे म्हाका येस मेळना जाल्यार ते लूड सायबिणीचे मजतीन वर्साच्या वर्सा चुकोन आसतना तो थंयसर यात्रेक वयतालो आनी आपल्या मॅनेजराक एका वर्सा वतालो. चुकोवंक ना ताणें. 5 वर्सां जालीं तो सोंपल्यार 89 वर्सांचो सोंपलो. आनी सगळे आपल्या कंपनींतल्या वयता थंयसर कंपनी वावुरतल्या मनशांक, वावराड्यांक, कामदारांक ताणें लूड्स शारांत व्हरून, सायबीण मांयच्या ग्रोटोशेन व्हरून फ्रांस देशान ही पयण करून तांकां हाडल्या. आनी मेळ्ळेल्याक सायबीण मांयचें तो व्हडपण सांगतालो, हांव ह्या पदार पावलां जाल्यार हे सर्गीच्या आवयक लागून. आनी वळख करून दिली दुसऱ्यांकूय. येदो व्हडलो बिलियनेर तिका मान दिता आनी हेर कितलेच आसा. बगाड बाबणीनो, सायबीण मांयचो जागो, सायबीण मांयचें योगदान, कंट्रिब्युशन पवित्र सभेन बेश्टें चिल्लर म्हूण आनी वळख आमी मानून घेवचें न्हय. व्हडलें तिका महत्व आसा. ही सर्गीची आवय न्हय फकत आमची, ती सोमेस्ताची, ती कोणाक परो घालिना. हेच खातीर तिचें फेस्त आसता थंयसर सगळ्या धर्माचो लोक गर्दी करता. बेलांकांनी आमी जाणाव आनी गेर कडेन आसात. आमच्याच गोंयांत मिलाग्र सायबीण म्हापशां आसा, कितलो लोक दुसऱ्या धर्माचो. कुर्का हांगासर आसा रुसाय सायबीण, दोंगरार तो दोंगर चडोवन तिका मान दितात फेस्ता दीस त्याच्या फुलां व्हरून, वाती व्हरून आनी कितें व्हरून. कुंकोळे गांवांत भलायकेची सायबीण 2 तारखेर फेब्रुवारीचे मिस करता फेस्त. हजारांनी दुसरो लोक. आनी ह्या लोकांक तांचें बरेंपण सर्गीच्या आवयचें चाखलां. एकली ओस्तोरी सांवड्डेची क्रिस्ती ओस्तोरी, क्रिस्तांव न्हय, टिचर ती म्हणटा आपले धुवेन 12वेची परिक्षा मॅथ्स पेपर तिचो सामको बरो वचूंक नासलो आनी ती जाणा आसली आपली ह्या वर्सा हें वरोस पिड्ड्यार फेल. आनी दीस येता रिजल्टाचे तिचेर व्हडलो पे जालेलो. डिप्रेशनान ती वचपाक पावली तिची धूव आनी आवयक हुस्को जालो. आनी तिच्या आवयन, तीच आवय सांगता, आपणें म्हणटा आपले इश्टिणीक ही खबर सांगली आपले धुवेचें वरोस पिड्ड्यार. बरीच ती निराशा. सगळें बरें जालां, मॅथ्स पेपर बरो वचूंक ना, ती फेल. आनी तेन्ना ती तेजी आपली इश्टीण म्हणटा ती क्रिस्ती, ती सांगूंक लागली, आगो तुका एकूच सोल्युशन सांगता, वेलांकांनी सायबिणीक आंगवण कर पुरो. क्रिस्तांव म्हूण ती आनी क्रिस्तांव लोकांचे म्हूण फाटीं सर उलो मार, आंगवण कर. तूं शांतीन तुजो रिजल्ट येतलो, मनाक शांती मेळटली, टेन्शन घेवपाक गरज. मागीर आपल्या पुताची खबर सांगूंक लागली. आपलो पूत म्हणटा CA केल्या, 3 फावटी फेल जालो, एकूच सब्जेक्ट परत फेल जाता, बेजार जाल्लो. आनी कोणें तरी आपणाकूय सांगलें म्हणटा वेलांकांनी सायबिणीक उलो मार, तिका आंगवण कर. आनी ती खरेंच म्हणटा तिका उलो मारून तिची आंगवण करून आपलो भुरगो म्हणटा पास जावन केद्या व्हडल्या पदार पावलो. CA व्हडली परिक्षा. आनी ही वस्तुरी सांगता आपणें तेंच केलें आपल्या इश्टिणीचें आयकोन आनी वजाप म्हळ्यार म्हणटा आपली धूव बरे भशेन पास जाली. आपूण आपलो गोरकार आपली धूव वेलांकांनी वचून आमी आयल्या आनी आयज लेगून तिचें सदां सांजेचो आमी तिचो उगडास करता. एक हिंदू वस्तुरी सांगता. एकलो पाद्री बॉम्बेचो, तो म्हणटा आपूण एक दीस ट्रेनींतल्यान पयण करतालो.
आनी ट्रेनींतल्यान पळोवन कोता आपल्या ओपोजीट एकलो मुसलमान भाव बसलोलो, कित्याक तोपी ताका आसली, तोपयेचेर कडलें तो मुसलमान, मदले पिरायेचो 50 मायज जाल्ली. आनी थोड्या वेळान म्हणटा ताणें एक काडतेल काडली आनी ते काडतेलीचेर म्हणटा पेरपेस सुकुरीचें चित्र आसा. आनी ती काडतेल बरो वेळ वाचली, अशें केलें, सायन खुर्साची कुरू काडून आनी तो वेळ आपलें कितें तें मागणें केलें, काडतेली वयलें पोत्तें ताणें हें केलें, ते काडतेलीचो मोग घेतलो आनी ती आपल्या बॅगान दवरली. आनी ताका आपणें विचारलें, तूं क्रिस्तांव? आनी तो म्हणूंक लागलो, न्हय हांव मुसलमान. आनी हें मागणें केलां तें क्रिस्तांवाचें वय म्हणूंक लागलो. आनी तो सांगूंक लागलो, 27 वर्सां फाटीं आपणाक कॅन्सर पिडा जाली आनी दोतोरान सांगलेलें, तूं काबार, तुजें जिवीत सोंपलें, ही तुजी निमाणी फायनल टेस्ट आनी थोड्या दिसांनी यो मागीर, आनी कांय उपाय ना, लास्ट इश्ट काबार जालो. आनी कोणें तरी सांगलें म्हणटा, आरे तूं बॉम्बे माहीम वच पेरपेस सुकूर सायबिणीशी. भावार्थान गेलो, मागलें म्हणटा, पत्तो थोड्या दिसांनी आपलो दोतोराक मेळोंक. दोतोर म्हणटा, तुजो कॅन्सरूच ना. आनी त्या दिसा हांव फाटलीं 27 वर्सां चुकोन आसतना हांव सायबीण मांयक बुधवारा नोवेनाक वयता. आयज म्हाका जावूंक ना, कोण तरी आमचो मेला आनी ताका ताच्या मोन्नाक वचपाक आनी नोवेनाक वचपाक म्हाका जायना देखून. ह्या वेळार आयज चुकलें, खूब दूख भोगल्या म्हाका, त्या खातीर हें मागणें हांव कोत्तां आनी काडतेल हांव घेवनूच पावतां. हो जावन आसा अनुभव. आनीक एका वखरी हे भाशेन सांगतलो जाल्यार दीस पावचे नान. चुरगीची आवय साबार बासांनी आमकां पावता, आमच्या बाराबर आसा, कित्याक तिणें दूख सूख सोंसलां, तिका खबर आसा, ती देवाची खुशी करूनच जियेल्या, त्या खातीर तिका मान फावो. तिका पातोक ना निर्मळ जिविताची, ती धंगेपण तिचे सोबेना, त्याच खातीर बडवो आयलो देवाक तिका मानवली. खुर्साशीन मरो पर्यंत ती उबी आसली, लोळोंक ना, पडोंक ना, आपलो पूत वळवळटा, तिणें पिशापणां करूंक ना. जायते फावट आमी कोणूय मेलो घरचो म्हणटकूच कितले विलाप कोत्ता, केंस पिसूडटा, आनी कितें कोत्ता, लोळटा. सायबीण मागीर खुर्सापणान लोळोन ना, उबी आसली, तायट उबी आसली, भियोंक ना, काळजीदार वस्तरी. दूख सूख तिणें दूख बरे भाशेन बळान सोंसलां. म्हणटकूच आमच्याय दुखाची तिका खबर आसा. आमच्याय दुखान तिका वांटो घेवपाक आनी तेंको दिवपाक आनी धीर दिवपाक ती शकता. आनी ह्याच खातीर आमी खंयच्याय परिस्थितीन तिका उलो मारूंक गरज. आनी ती आमच्या सांगाता आसा. राशियाच्या देशांत अशी एक काणी आसा. भाग्योन जाकोब खंय मेल्या उपरांत स्वर्गार गेलो आनी थंयसर स्वर्गार सगळें पयल्या उपरांत सगळें आसात, पूण सायबीण मायूच ना. आनी ताणें बडव्या लागीं विचारलें, हांगासर सगळें सायबीण मांय खंय आसा? पयलीं तो सायबीण मांयक सोदूंक गेलो. तो म्हणूंक लागलो, सायबीण मांय हांगा ना, खंय आसा? संवसारान गेल्या. कित्याक? लोकांची दुकां पोसूंक, तिका सोंसूंक जायना. लोक कश्टवता, पिडेंत आसा आनी दुकांत आसा, वळवळटा, तांची दुकां पोसूंक ती गेल्या. ही राशिया देशांत ही काणी आयज लेगून चलता. दोसरकीची आवय वयर बसून माथ्यार कुरो घालून तिका सुसेग ना, ती आमच्या बराबर आसा, आमच्या सांगाता आसा. आनी ह्या खातीर तिणें व्हडल्यांतलें व्हडलें तिचें हातयार आमकां आसा, तें रोजाराचें कोंत. आयज जायत्यांनी आमी तें सोडलां, तेर सोडला आनी केलोय जाल्यार वाजेवन आमी करता. एका पाद्रीन लोकांक विचारलें, भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक विचारलें, खंय रोजाराचें कोंत धरून हें कितें काय म्हणून विचारलें. आनी तेन्ना भुरगीं म्हणूंक लागलीं, थोडीं तें मोड्यार मेल्ल्याच्या हातीन दवरतात तें. आनी थोडे भुरगे म्हणूंक लागलीं तें गाडयेन उमकाळायतात. कित्याक भुरग्यांक ती आवय बापायन सांगूंकूच ना तें रोजार करपाचें, तेर्स करपाचें हातयार म्हूण. आनी भुरग्यांनी पयलें फकत मोड्याचेर घालतात पळय तें. बगाड भावपणी न्हू, तें कोंत दिलां तें मोड्यार घालपाक न्हू, जिवितान तेर्सूच तुवें करूंक ना, तें मोड्यार घालून कितें फकाणां गोत्ताय तेर्साची. हें दोंगेपणां. गाडयेक लावन तूं कितें तें हातीन घे आनी कोर. सायबीण मांयचो सांगात घे, ती दाखयतली कशें जियोंक जाय, कशें चलोवंक जाय पळय तें. हांव एका गांवांत आसलो, थंयसर एकलो मॅनेजर व्हडलो कॉलेजीचो. 45 मिनिट्स ताका वचपाक लागताली मोटरान. तो म्हणटा, फादर आपूण 3 तेर्स करता, वयताना येताना 3 तेर्स, आनी कांय करिना, तेर्स करीत वयता हांव. येता व्हडलो मॅनेजर.
वालोर कळलोलो. आयज आमच्या जिवितान जायतीं मोडां आयल्यांक कोण डिप्रेशनान वयता आनी कितें वयता हें सोडलां आमी हातयार, सादें सोंपें हातयार. तें खंयच्याय वेळार करूंक जाता, खंयचोरूय करूंक जाता, कोणाच्यानूय करूंक जाता. गाडयेन वयतना, बोटीन वयतना खंयचोरूय तें करूंक जाता. आनी तेजी शक्ती आमच्यान आनी हो मायाचो म्हयनो आमी करया. ही भोगती बेश्टी एक दीस फेस्त करून गणगण करून तिका सोडया नाका. तिचो सांगात आमी घेवया. देवान तिका दिले, जेजून तिका आमच्या बराबर दिल्या, आमची आवय करून दिल्या, तिचो सांगात आमी घेवया. बेश्टेच मिलाग्र मिलाग्र सायबीण म्हणून आमी बोबाव मारया नाका. दुसरो लोक, क्रिस्ती लोक तिची मजत मागून आपल्या जिवितान ही बोचोरयां विजमितां भोगता. आमी बेश्टेच फुलां घालपाकूच पडल्या. हें कोत्तेलें जाल्यार हें हातयार पयलें आमी हातीन घेवया. भुरग्यांक शिकोवया. नाल्यार भुरगीं म्हणटलीं तें फकत गाडयांक लावपाचें हातयार तें तेर रोजार कोंत वो मोड्यार दवरपाचें. मोड्यार दवरपाची गरज ना. तूं खरेंच तिजी भोक्ती केल्या जाल्यार तूं मोड्यार दवर, ना जाल्यार दवरनाका. सुर्गीचे आवयक हें आमकां शिकयता. मादर तेरेसा जी एकूच खबर सांगून काबार करता. एकलो पाद्री आपलोच अनुभव सांगतालो. आमकां म्हणटा आमचें एक बँकान घर आसलें, व्हडलें बिल्डींग, आनी तातूंत बँक आसलेलें. आनी ह्या बँकाचे मॅनेजर कसोच भायर सर म्हणल्यार सरोनासलो. आमकां गरज आसा ह्या बिल्डिंगाची, मातशी खाली करात तुमी, आनी खंय शिफ्ट जाया. तो ही ती निमतां दितालो. जाय ते सोजमायले, आयकोना. मागीर मिनिस्टरांक फुडें काडले, MLAंक फुडें काडले, चीफ मिनिस्टराक फुडें काडलो, व्हडल्या व्हडल्या पुलिसांक, कोणाक आयकोना. ही ती निमतां दिवन तो दुखोलता. शेवटी म्हणटा आमी मादर तेरेसाक सांग. मादर तेरेसा म्हणटा तयार जाली अमक्या दिसा या. लांब वाट, सुरवातेक गाडयेन बसोना फुडें म्हणूंक लागलो हें आमचें हातयार तांकां हें करपाक. तेर सुरू केलो. 1 आनी 9 तेर्स जाले तिजेशी पावता म्हणसर त्या तांच्या ऑफिसाची 9 तेर्स जाले. तो पाद्री म्हणटा मादर तेरेसा गेली आनी सांगलें बाबा रे अशें अशें आसा, आपणाक ह्या तुमच्या बँकाची चावी हें खाली करचें आनी ताची चावी 8 तारखेर सेप्टेंबराचे आमकां हँड ओवर करची. तो तेंच सांगूंक लागलो पळय आमकां अशें आहा तशें आहा, तें जावचें ना, इट इज टू अर्ली, आमकां आनीक थोडे म्हयने दियात. ना म्हणूंक लागले 8 तारखेर तिचो दीस बर्थडे, आमचे सर्गीच्या आवयचो, त्या दिसा चाई जाय. 2 मिनटां उलयली आनी येयली. 8 तारखेर चावी हातीन पडली. ही ती पदवी. आनी मादर तेरेसा येदी व्हडली करूंक पावली जाल्यार फकत रोजाराच्या कोंता हें व्हडलें हातयार. तेचे वालोर आमी नकळो. आनी जे सर्गीच्या आवयक मान दिनात तांकांय तें समजोन तांकां आमी दाखोवंक जाय हें व्हडल्यांतलें व्हडलें हातयार तिणेंच आमच्या हातान घातलां तिची मजत मागपाक. आनी हें संवसाराचेर आयज येदे व्हडले मारेकार दोदृश्ट आयलां तें पयस जातलें जाल्यार हेंच सायबीण मागीर दिश्टी पडटा. तितलेय फावट सांगलें प्राचीत करात, मागणें करात. ह्यो 2 वस्तू सांगल्यात. त्यो आयज आमी आळसायेन सोडल्यात. वो तेच करच्या पारा आमी तो करता. तो बरे भाशेन आमी करुया. मायाचो म्हयनो आसा, सारको आमी करुया. कुजनान चुलीर गॅसीर वस्तू दवरून तेच करूंक तसल्यो वस्तू करया नाका. सारको तेच करया. मोबायल बंद दवरया. आख्खो दीस आमचे मोबायल चालू आसता, ते गरम जाल्ले आसता, ते थंड करया. तेर्साच्या वक्तार फकत तेच करया. सर्गीच्या आवयचो सांगात घेवया आनी ती आमच्या जिवितान, आख्ख्या जिवितान ती आमच्या वावुरतेली ओदी करून कोश्टांनी आनी ताची तिचे वरवीं आमी वचोरया. मिलाग्री आमच्या जिवितान आमी पळोवंक, भोगूंक, अनुभवूंक पावतले. अशेंच जावंक आयच्या दिसा तिका फुडें घालून आमी ही मिसाची भेट फुडें व्हरूया. उबे रावया. सर्गीच्या आवयन सगळो आपलो पूर्ण विस्वास भावार्थ दुनिया देवाचेर दवरलो. आमचोय भावार्थ आमकां पवित्र सभेन दिल्लो. ह्या वेळार आमी उचारुया सत मानता म्हणून. सत मानता देवाक चोर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सांबाळलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोस पिलाताकाय ताणें क्रूस सोंसलें, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो,
तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपृथ्वीता देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयें जिवें मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेत भक्तांचो येतात पातकांचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आयचो परबेचो विशय सर्गींची आवय देवाची खुशी केली वच तूंय तशेंच कर. हें सर्गींची आवयन पेल्याचो हुस्को पेल्याचो मोग करूंक शिकयला तेंच आमी तिचे लागच्यान आयच्या दिसा मागुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान फिलीप नेरी आमच्या बिस्पान आनी सगल्या यादनिकांनी देवाचे कुशेक सदांच आपल्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवंक आनी पोरजेक देवाचे कुशेक पाळो दिवंक शिकोवंक बापा लागीं मागुया. राजकारबार चलयतल्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या रोगाक लागून परजाक कश्टावता आनी त्रासांक सांपडलेली आसतना तांकां फावो तो आदार आनी सहकार दिवंक बापा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस हो रोग जाल्ल्यांक लोक कश्टावता जोळी मोळी शिपडलेलो आसा आकांताक सांपडलेलो आसा. असले परिस्थितींत आमी सगल्यांनी एकामेका सोवें हुस्को मोग आदार सहकार दिवंक बापा लागीं मागुया. आयज मिलाक सायबिणीची आमची आस्कारणेची परब समरमताना आमच्या मोरजेच्या गांवचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वावर धंद्याचेर आनी परदेसान आसलेल्यांचेर आशिर्वाद पडोवंक मिलाक सायबिणीक फुडें घालून देवा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुतान आमकां व्हडलें देणें संवसार सोडून वयचे आदी दिला. आपलीच आवय ती आमच्या सांगाता सदांच आसा. तिका स्वर्गार एके भाशेन सूख म्हणटा तें कोडी रावपाक दिसना. आमच्या बराबर आमच्या सांगाता आमच्या सुखा दुखान आमकां सांगात दिता. ह्या तिच्या आसण्या खातीर ह्या तिच्या आजीरपणा खातीर तुका आमी दिनवासतांव आर्गां दिता आनी तिचो सांगात सदांच आमी भोगूंक आमकांय फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाक भेटयलेली आमची भक्तीची ओपणी मानून घेवंक आमी गीत गावुया. वेदीचेर उंड्या सोवें गायनाच्या झेल्यार आंक सीट 43 पान 46. म्हज्या बाबणी तो म्हजें तुमचें बळिदान सोरपत भितर देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. शासनाच्या देवा आमच्या बापा तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एक वटावन
ताच्या याज्ञिकपणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुजे विंचलेले याज्ञिकी प्रजेच्या हातांतले हें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचें बलिदान कनवळायेन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसूं. आमची काहळ जावं बहारूया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मिलाग्र सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यात आमी तुका वाखणटाव. तुका वंतीत हांव तुजी किर्ती प्रगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजो तर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसुगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. गदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वेसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनी समेस्त मनशां बासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वर्ताचो गोट परगटुया. तुझ्या कुसावानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आख्वार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागिमोन जुजे बागिमोन धर्म दुथा आनी सर्फ काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटना सर्गीच्या आवयची भोगती आनी खरीत भाशेन तेर्साचें मागणें ताजो आपुरबाय आमी करूं आनी ह्या तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमच्यो विनंत्यो देवाशी तिचे वरवीं पावून आमच्या जिवितांत वचोर ह्या विजमीत आमी लागरी पळोवंक आमी पावूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निभार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थ काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनीक सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी खुर्सार उमकळटना आपले सावयक आमची स्वाधीन केल्ली तो देवाचो पूत जेजू ताच्या जेवणांत वांटो घेवं आनी तिच्या आवयक मान दिवन तिचो सांगात घेवन जिवंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी सोम्या ते म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आसलेल्या जेजूक आमच्या काळजांत आमी शेवतना आमी गीत गावया एक तुजी आज्ञा आमकां गायनाच्या चेल्यार D9 पान 51 Ami atamo
मोगाळ बाबा भयणीनो, कोरोना व्हायरसाका लागून आमचे इगोर्जेंत हे पोरबेच्या मिसान वांटो घेवंक जायना, देखून आमच्या जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपांत जेवंक जायना. आमी आमच्या घरांतूच रावून जावं टीव्ही, केबल वो मोबायलाचेर मिसां दाखयता तातूंत वांटो घेतना आमी आत्मीक कोमयाव घेवंक जाता. हे वेळार आत्मीक कोमयाव घेवंक म्हजे बरोबर हें मागणें करचें. मोगाळ जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना, म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे सोशिलो केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुजेशी पावूंक जेजू एकलोच आमची वाट. खोटेपणाच्या काळोखांत आमी चलोना जावूं, तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सोत. आनी ह्या संवसारांत हांव एकलोच तो आमचें खरें जिवीत. तर खंयच्याच बळाक वो बुलवण्यांक लागून ही आमची एकूच वाट आमी सोडूंक केदींच निर्मू नाका. घुसपा गोंदळ मनांत ओंपतल्या शिकोवण्या मदें हें आमचें एकूच खडपा सारकें थीर सोत घट धरूंक आमकां करपा दी. आनी आमचें सगळ्याहून अमलीक दिर्वें राखून मुणगे जिवंत जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सदांकाल जिवी आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, हे वेळार जावं इगोर्जेन जावं आमच्या घरांत रावून व्हडा दोबाच्यान आमच्या आस्कार निमिलाक सायबिणीची परब आमी समोरमली. म्हज्या सांगाता फादर एर्मोजिनस, फादर पिटर हाका घेवन तुमकां सगल्यांक मिलाक सायबिणीची कुशाल बरी परब आवंडयता. कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्या इगोर्जेन हे परबीन वांटो घेवंक जायना, तरी आसतना ही सायबीण आमकां प्रवचनांत सांगला ते भाशेन आमच्या सांगाता आसा. दुबावरीत इमेलाक सायबीण आमची आस्कारीन आमच्या सुखा दुखान वांटो घेता, आमकां आशिर्वादान देण्यानी भरता. हीच मिलाक सायबिणीचे मजतीन आमचेर, आमच्या मोरजेच्या गांवचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमची मागणी. हे परबे सुमार पुलीस वातीर हांव देवाक दिनवासता, कित्याक कोरोना व्हायरस ह्या रोगाक लागून लॉकडावन जावन आसतना एके वाटेन इगोर्जेंत ही नोवेना आनी आयची परब समोरुंबूंक देवान आमकां आदार दिल्लो. दुसरे वाटेन आमच्या घरांनी रावून भक्तीपणान आनी मागण्याच्या वातावरणान टीव्ही, लॅपटॉप वो मोबायलाचेर मिसान वांटो घेवन ही नोवेना आनी परब समोरुंबूंक देवान आमकां आदार दिलो. म्हज्या दिनवास करीत भाशेन आमचो गांवचो पूत फादर एर्मोजिनस फेर्नांडीस आमचे मदें ही परब समोरुंबूंक कशें मनान आयलो आनी बरे भाशेन सायबीण माय आमकां कितली गरजेची, तिका कितलो आमी मान दिवंक जाय, तिका कशें आमच्या जिवितांत आमी जागो दिवंक जाय हें प्रवचनांतल्यान ताणें सांगलें. ताका खेरीत भाशेन मिलाक सायबिणीचे मजतीन देवान आशिर्वादान देणेन बरोवंक मागता. तशेंच आमचे बरोबर आमचो दुसरो गांवचो पूत पिटरूय हांगासर आसतलो आसा, ताकाय आमी काळजांतान दिन वाचता. ह्या दिसांनी आमची नोवेना आमी वेगळेच तरेन केल्ली, कित्याक सगळे लायव्ह स्ट्रिमाचेर आमी दाखयताले. आनी आमचो ब्रदर एल्विल्सन फेर्नांडीस हाणें
नोवेनाचे सुरवातेक बरे भाशेन दर एका नोवेनाचो विशय इस्कुटावून आमच्या मुखार दवरलो आनी मेसाची सुरवातेक आमकां तयार केली देखून ताकाय हांव काळजांतान दिन वाचतां. आमचो डिकन एल्वीस, मागीर आमचो गांवचो भाव फादर आग्नेल सिमोयज आनी फादर जोयसन रॉड्रिगीस हे नोवेनांनी देवाचें उतर परगटूंक हांगासर आमच्या मदीं आसलेले तांकांय आमी काळजांतान दिन वाचतां. खरेच भाशेन हांव दिन वाचतां पॅरीस कावन्सिलाच्या वांगड्यांक, समुदायाच्या फुडाऱ्यांक आनी तुमकां सगळ्या मोर्जेच्या भावा भयणांक कशें ना कशें तरेन तुमच्या लागीं घडटा ते भाशेन ही नोवेनां ही परब करूंक तुमचो आदार सहकार मेवलो देखून तुमकांय मिलाक सायबिणीचे मुजतीन देवान आशिर्वाद देणान बरोवंक मागता. आमच्या कोयराक सगल्यांक आमच्या कोयराच्या वांगड्यांक ह्या समोरमणेंत वांटो घेवंक हाडूंक जावंक ना. तरी आसतना आमचो डिकन एल्वीस, आमचो भाव एस्तर आनी कांय आमची कोयराची वांगडी हांगासर येवन बरे भाशेन मिसान वांटो घेवंक आमकां आदार दिलो देखून आमचे दिनवास. तशें हांव दिन वाचतां आमचे इगोजेन वावुरतलो अजीत आनी शापरू बरे भाशेन हांगासर सदांच सगळे मांदावडीन वस्तू दवरता तांकां दिनवास. बरे भाशेन सायबीण माय नेटोयलेली आसा आमचो भाव जोकी आनी ताका आमी दिन वाचता. आनी ही सायबीण नवी सायबीण मिलाक सायबिणीची आमकां भेटयला लुईस फेर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबान तांकांय आमी काळजांतान दिन वाचता. आनीक म्हज्या कॉन्फ्ररेच्या वांगड्यांक तांचेय हातबोट हे नोवेनांनी हे परबीन आसलेले तांकांय मिलाक सायबिणीचे मजतीन देवान आशिर्वादान देण्यानी बरोवंक मागता. आनी खरेच भाशेन म्हजे दिनवास आमच्या घरांनी ही नोवेनां ही आयची परब जावं मोबायलाचेर टीव्हीचेर पावूंक आमच्या भावांनी आमचो भाव जेवेल कार्दोस, आमचो भाव मानुएल डिसोजा आनी भाव आमचो एस्तर हांचे वरवीं हे आमकां लायव्ह स्ट्रीम पळोवंक मेवले तांकांय हांव काळजांतान दिन वाचतां. मिलाक सायबीण आमच्या आस्कारीन आमच्या सांगात आसा तिचेच मजतीन देवान आमकां सगळ्या मोजेकारांक आशिर्वादान देण्यानी बरोवंक म्हजी खरीत मागणी. आनी एक पावट तुमकां मिलाक सायबिणीची खुशाल बरीत परब हांव दितां. हॅपी फेस्ट टू ईच वन ऑफ यू. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पृथ्वीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जो सायबीण मांयक मान दर्जो तुमी दिला तोच तुमच्या जिवितांत दिवंक आनी सांबाळूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाक सायबीण आमचे खातीर विनवंती कोर. क्रिस्ताचे वासाने आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. काकलूत सारा देवा आमी बोवोस्कोत भुरगीं ही तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आनी आमचे वस्कोतायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता.
क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं देवाचो आदार आसूं सदांच आमचे ताय. आमची आस्कारीन मिलाक सायबिणीची परब समोर उमून तिची देख घेवन देवाचे कुशेक आमचे जिणेन होयकात दिवं तिची मजत मागतना गीत गावया. कृपे बरी सायबिणी गायनाच्या जेल्यार अंक T21 पान 213.